Namaskar, Yokar. Welcome once again to Journal Speak, Prudent Media's unique weekly program in which I, Dilip Prabhudesai, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topic that is relevant, that is important to Goa and Goans today. तर आयचो आमचो टॉपिक आसा गोवाज कॅबिनेट एक्सपेन्शन वाय द डिले. मनोहरबाब पर्रीकारान सीएम म्हणून एक 15 दीस जाले शपथ घेतली. ताची कॅबिनेट ताणें 5 मंत्री अपॉयंट केले, 5 मंत्र्यांक पोर्टफोलियो वाटले. अनफॉर्च्युनेटली एक माथानीबाब साल्दाना हांचें दुख्खद निधन जालें. सो आज आमची कॅबिनेट, गोंयची कॅबिनेट 5 मंत्र्याची आसा. 12 मंत्री म्हळ्यार आनी 7 मंत्री अपॉयंट करपाचे आसात. आनी सेशन जातकीर, बजेट सेशन जातकीर कॅबिनेट एक्सपेन्शन जावपाचें आशिल्लें, तें जालें ना. एप्रील म्हणजे ह्या म्हयन्याक कॅबिनेट एक्सपेन्शन जातलें अशें म्हणिल्लें, तें अजून जावं ना. तर ताचे फाटल्यान कारणां कितें हें सोदून काडपा खातीर आज आमच्या स्टुडियोंत आमचे गेस्ट आसात. पयली सुवातेर रामनाथ पै रायकार, जे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट नवीन टायम्सचे आसात. आनी दुसरे सुवातेर सद्गुरूबाब पाटील, जे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट लोकमत जावन आसात. तर रामनाथ बाब, सद्गुरूबाब, वेलकम टू प्रुडंट मिडिया स्टुडियोज. आणि आज हे कॅबिनेट एक्सपेन्शनाच्या टॉपिकाचेर मातशें तुमी एक 2 मिनटां रामनाथ बाब हाजे बॅकग्रावंड दर्शकांक सांगशात. अशें आसा की जेन्ना खाती वाडटा ती प्रेरोगेटीव ऑफ द चीफ मिनिस्टर आसता. म्हणजे मुख्यमंत्री जो आसा ताची जी इच्छा आसा त्या अनुसार ही खाती वाटली वता. आनी पयलीं तशें जातालेंय बी. सुरवातीकूच जेन्ना मुक्ती जाली तेन्ना मुक्ती उपरांत पयलें सरकार बांदोडकर हांचें जालें, भाऊसाहेब बांदोडकराचें, आनी 3 मंत्री टोटल आशिल्ले. आनी तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान जी खाती वाटली ती 3 मंत्र्यांनी घेतली आनी कारभार चलयलो. फुडें फुडें हाजें अशें जालें की मंत्र्यांचे जे नंबर आसा, मंत्र्याची संख्या आसा ती वाडत गेली. आनी जे मंत्री आसा ते डिमांड करपाक लागले, मागणी करपाक लागले की आपल्याक अमकीच खाती जाय. आनी ताका लागून फुडें हो जो कितें घोळ फुडें तयार जालो ह्या विशया बद्दल तो आमी पळयताच. तर मनोहर पर्रीकार सरकारा बद्दल उलोवपाचें जालें तर तुमी म्हणा तशें आतां 5 मंत्री आनी एक खासा आपूण मनोहरबाब पर्रीकार अशे 6 मंत्री ह्या कॅबिनेटीन आसा. आनी माथानीबाब साल्दाना हांचें दुख्खद निधन जाल्या मुळे 5 उरले ते. म्हणटकच आतां 7 घेवपाक तांकां कायद्यानुसार परमिशन आसा. तर हें आतां कॅबिनेट एक्सपेन्शन जवळ जवळ म्हयनो जायत आयलो. म्हाका दिसता 9 तारखेक जाल्लें तें, 9 मार्चाक. तर एक म्हयनो जायत आतां, थोड्या दिसांनी म्हयनो जातलो. तर तें वाडत गेलां. आनी अशें आयकूंकूय येता की कांय आमदार जे आसा तांकां आपल्या आवडीची खाती जाय आनी तातूंत घुसपागोंड वाडत गेला. तर हातूंतल्यान तोडगो कसो कितें काडटा तें पळोवचें पडटलें. रामनाथ बाब, थोडेशे कोअलिशन पॉलिटिक्साचे पळय जे कंपल्शन्स आसतात ती म्हाका दिसता थोडी येता. सद्गुरूबाब तुमकां कितें दिसता? हय, खरें म्हणजे पयलीच फावट जेन्ना मंत्र्यांचो शपथविधी जालो तेन्नाच खरें म्हणजे आनी 4-5 मंत्री एकदांच करपा जाय आशिल्ले. कारण त्या टायमार 10,000 प्रेक्षक असले, 10,000 लोकांक आपयल्ले. त्यामुळे आता दुसऱ्या वेळा जेन्ना एक्सपान्शन आता जातले तेन्ना काय इतले लोक येवं शकचे ना, कारण ते राजभवनार जातले. कोलिशन गव्हर्मेंटाचो ह्या सरकाराक खूब व्हडलो प्रॉब्लेम दिसना. कारण 21 आमदार भाजपचे आसले, आता 20 जाले. मोगो आसा आनी अपक्ष आसा. त्यामुळे ते खूब व्हडले आदी जशे ब्लॅकमेलिंगचे राजकारण चलताले तशें दिसना. म्हाका अशें दिसता की अंतर्गत खात्यां खातीर दर वेळा जी वादाची परंपरा तीच आतांय सुरू रावल्या आनी तेच्या खातीर वेळ लागला एक्सपान्शनाक अशें दिसता म्हाका. आघाडीचो प्रश्न म्हणजे 3 मोगो आमदार, ताच्या पैकी 3 पैकी 2 तांच्यांनी दितले म्हणून सांगलेलेच मंत्रीपद. ते आतां कोणाक दिवपाचें की ना. ज्या प्रकारे PWD वयल्यान वाद निर्माण जाल्लो तसोच वाद भितर आतां सुरू आसा. अपक्षांक खंयच्या दिवप, भाजपच्या खंयच्या आमदारांक पयलीं दिवप. डिचोली तालुक्याक मंत्रिमंडळान प्रतिनिधित्वच ना. बार्देशान आसा नाल्यार एकदम 2-3 अशें म्हणजे बॅलन्स राखतना म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक कसरत करची पडटा. खुबशे मुद्दे आसात. पूण तातूंत आनी एक मुद्दो म्हाका दिसता की BJPचे भितरले जे पळय फर्स्ट टायम MLAs खूब आसात. म्हणजे सिनियरिटी आशिल्ले, जे एक्सपिरियन्स आशिल्ले खूब कमी आसात. म्हणजे कोतान आतां जे 2 स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर, 5 मंत्री जे आसात, 4 मंत्री BJPचे, ते सोडून फक्त 4च उरले आनी जे फर्स्ट टायम MLA न्ही. हेंय एक कारण जावपाक शकता की हांकांच दिवचें पडटा, मागीर खातें वाटप हें तें, अशें तुमकां कितें दिसता? ना, म्हज्या कोतान ह्या 4 जाणांक तर दिवचेच पडटले. कित्याक एक असो अनरिटन रूल म्हणजे बरोय नाशिल्लो असो कायदो आसा की जे सिनियर आसा तांकां पयलीं कन्सिडर करूंक जाय. म्हज्या कोतान
जेन्ना एक्सपान्शन जातलें तेन्ना ह्या 4 जाणांक किंवा कमीत कमी 3 जाणांक तरी मंत्रीपद फावो जातलें. पूण त्याच बरोबर आनीक खूब कंपल्शनां आसा अशी की आतां सद्गुरू बाबान म्हळां तशें तांकां प्रतिनिधित्व दिवंक जाय तालुक्यांक. तर सालसेत तालुका आसा हो म्हत्वाचो आसा ह्या खातीर की फुडें जेन्ना इलेक्शनां जातलीं तेन्ना थंयचे सालसेत तालुक्यांतले लोक विचार करतले की आमकां कितलें प्रतिनिधित्व मेळ्ळां कॅबिनेटींत. तर सालसेत तालुक्यांत बीजेपीचे तशे खूब थोडे आमदार आसा आनी अपक्ष आसा तातूंत आनी त्या अपक्षांक एकट्याक तरी दिवचेच पडटलें. आनी त्याच प्रमाणे नवे जे आमदार निवडून आयले भाजपाचे तांच्या पैकी 1-2 जाणांक एखाद्री फावो जायत मंत्रीपदां. इनफॅक्ट विष्णुबाब वाघ हांणी तर आपली इच्छा प्रगट केल्या म्हणजे जाहीर मुलाखत दिल्ली तांणी तातूंत तांणी सांगलां की आपल्याक अमकी अमकी खाती मेळ्ळ्या आनंद जातलो ती घेवपाक. म्हणटकच आनंद सगळ्याकच जातलो खंयचे खाती घेवपाक मंत्रीपद घेवपाक. तर सालसेत म्हणटा बरो सद्गुरू एक दिसता म्हाका की गोवा विकास पार्टीन सपोर्ट दिला बीजेपी आनी मिकी हो सिनियर एज एन MLA एक्स मिनिस्टर. तर एक बीजेपीचो एकच कॅन्डिडेट एकच MLA उरता सालसेतीत राजन नायक कुंकळच्यान. आवेर्तान फुर्ताताक कॅबिनेटाक घेतले अशी एक आयकूं येता. ह्या हातूंतल्यान मिकीकय चान्स पडपाक शकता काय कितें? ना मिकीक चान्स पडटलो अशें म्हाका दिसना. कारण मिकी ह्या वेळार मंत्रिमंडळान आसलो जेन्ना पर्रीकाराचो तेन्ना पर्रीकाराचो अनुभव खूब असो बरो असो ना. त्यामुळे मिकीचो विचार जातलो मंत्रीपदा खातीर अशें म्हाका दिसना. आमी जेन्ना अनऑफिशियली उलयतात मुख्यमंत्री किंवा काही मंत्र्यांची तेन्ना तांचेय काही रिजर्वेशन्स आसा अशें दिसून येता. दुसरी गोष्ट मिकीच्या सपोर्टाचेर सरकार चलता किंवा ते पडटा असोय भाग ना. कारण बाकीचे सालसेतींतले बेंजामीन सिल्वा किंवा हो आसा आवेर्तीन फुर्तात यांचो पाठिंबो किंवा समावेश सरकारान घेवन ते आरामात चलोवंक शकतात. त्यामुळे ह्या स्टेजीचेर ते म्हाका दिसतले पयलीं जशें एश्युअर केला अपक्षांक त्या प्रमाणे तांकांच दितले मिकीक दिवचे ना अशें म्हाका दिसता. पूण कॅथलीक रिप्रेझेंटेशन जर म्हणलें जाल्यार सद्या एक पर्रीकार बाबाले कॅबिनेटाक एक व्हडली पोकळी जी माथांनी नासतना जी निर्माण जाल्या ती भरून काडप खूब गरजेचें जाता. सो त्या दृश्टीन कितें जावपाक शकता? आनी खातीं आसा म्हणजे जी इम्पॉर्टंट खातीं टुरिजम एनवायरनमेंट आनी फॉरेस्ट ही इम्पॉर्टंट खातीं माथांनी दिल्ली ताचे बाबतींत ना म्हाका अशें दिसता की जेन्ना एक्सपान्शन जातलें तेन्ना कदाचित तातूंत 1 किंवा 2 एडिशनल कॅथलीक आमदार येवपाची शक्यताय आसा. हे ह्या खातीर की आवेर्तीन फुर्तादो हाज्या नांवाची विचार चल्ला अशें आयकूंक येता तेन्ना तो एखाद्री भितर इन्क्लूड जावपाक शकता. आनी खातीं जर तुमी म्हणशात माथानी बाबाची तर ही खातीं आसात. त्या भायर पावर खातें आसा म्हणजे वीज खातें आसा इंडस्ट्रीज उद्योग खातें आसा खूब अशीं खातीं आसा. खेळा खातें सोशल वेलफेअर ट्रायबल वेलफेअर आसा एग्रीकल्चर आसा. पूण अशीं खुबशीं जी सद्या मुख्यमंत्र्या कडेन आपल्या कडेन आसा तांचें वांटप खासा जातलेंच कित्याक मुख्यमंत्री इतलीं खातीं काय सांबाळपाक शकचो ना. आनी तांणी स्वता सांगलां की ते वित्त मागीर गृह खातें एज्युकेशन आनी मायनींग ही 4 सोडून तांकां आनी इंट्रस्ट ना. त्या खातीर बाकीची सगळीं ती वांटप जातलेंच तांचें. पूण कशीं ही वांटली वतलीं हाजेर विचार करपा सारको आसा. कित्याक अशें आयकूंक येता की खुबश्या आमदारांचे मदीं मतभेद आसा आनी क्लॅश जाल्या कित्याक तांणी आपले आवडी निवडी ज्यो सांगल्या मुख्यमंत्र्याक तातूंत 2-3 जाणांनी एकूच खातें अशें मागिल्लें आसा. तें कशें कितें हें आतां ही तारेवयली कसरत मुख्यमंत्री करतले तें पळोवपा सारकें आसा. एक गोश्ट हांगा दिसून येता की जे MLA नवे निवडून येता जांकां एक्सपिरियन्स नासता बट लॉट ऑफ न्यू फेसीस इन द असेंब्ली आनी तांची सोशल बॅकग्रावंड समज एक अमूक खातें घेवपा येतलो की तांगेलें क्वॉलिफिकेशन किंवा तांचो बॅकग्रावंड नासलो जाल्यार हो न्यू फेसीस जेन्ना तो एक प्रॉब्लेम येवपाक शकता न्ही प्रत्येक खेपे. हय म्हाका अशें दिसता की न्यू जे मंत्री आसता प्रत्येक आमदार हो प्रथम जेन्ना मंत्री जाता तेन्ना तो नवोच आसता इरिस्पेक्टीव ऑफ हिज क्वॉलिफिकेशन. तर तांच्या खातीर म्हणून काही सादी खातीं दिवं येता तातूंतल्यान तांकां अनुभव मेळूं शकता. शेवटी तांकां जो स्टाफ मेळ्ळेलो आसता जो सेक्रेटरी आसता ते खूब प्रकारे गायड करीत आसता. मंत्रीच सगळे निर्णय घेता किंवा हें करता अशें कांय ना. समाज कल्याण खातें सारकें आसा अनुसूचित जाती जमाती सारकीं खातीं आसा प्रोवेदोरिया आसा आर्कायव्ज आसा म्युझियम आसा अशी वेगवेगळी ल्हान खातीं आसा. त्या खातीं पयलीं दिवन नव्या आमदाराक अनुभव मेळो पर्यंत तांचे कडेन ती दिवं येता आनी 1-2 वर्षान जाय जाल्यार खातें वांटप नव्यानूय करूं येता. अशे प्रयोग ह्या पयलीं विधानसभेन जाल्या गोंयच्या सरकारान जाल्या.
आता खाते वाटप मंत्रीपद कॅबिनेट खाते वाटप आणि ताजे बरोबर ॲक्च्युअली हाली आनी एक हें जोडून येता म्हणजे कॉर्पोरेशन वाटप. कॉर्पोरेशन वाटप ॲक्च्युअली म्हाका हे हाजो प्रचाराचो म्हाका एक कळना की कॉर्पोरेशनी जबाबदारी दिवप आसता, हे वाटप नासता. आज लुक्रेटीव कॉर्पोरेशन जशें एक हें येता, तर हें आनी कॅबिनेट पोस्ट वाटप हातूंतले एक सद्या कितें आसा म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणजे हें एक ऑफकोर्स रिहॅबिलिटेशन करपाचें म्हणजे पार्टीचे जे आमदार आसा जांकां मंत्रीपद मेळ्ळें आनी जे त्या भायर जे पडल्यातय बी पडल्यातय बी आनी किंवा पार्टीचे पदाधिकारी जांकां तिकेटी मेळूंक ना अशें आसा. आनी कांय पार्टीचे लिडर्सूय जे स्टेट एक्झिक्युटिव्हान ना पार्टीच्या, पूण तांणी खूब मदत केल्या इलेक्शना वेळार. अशांक रिहॅबिलिटेट करपाचो हो एक प्रयोग अशें समजले वता. तर चड करून अशें दिसता की जेन्ना सरकार ही कॉर्पोरेशनाची वांटप करता तेन्ना हे असल्या लोकांक, आपल्या मर्जींतले लोक आसा तांकांच दिता. असोय एक विचार आयिल्लो की जे IAS ऑफिसर आसा तांची कांय EDC IDC अशें म्हत्वाची जी कॉर्पोरेशन आसा ताजेर तांची वर्णी लावप, कित्याक त्या पोस्टाक एक म्हत्व आसा आनी जेन्ना डिसिजन कांय घेतली वता तेन्ना ह्या निर्णयांक अनुभव म्हणजे जो IAS ऑफिसरांक अनुभव आनी ज्ञान आसता ताजो उपयोग जाता. पूण MD IAS ऑफिसरां MD करपाक शकता न्ही IDC. न्ही असो एक म्हणजे फाटी चेअरमॅन करप एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एक विचार आशिल्लो, पूण तो विचार फाटी पडलो कित्याक ही आतां 14-15 कितली कॉर्पोरेशन आसले तरी ती कमी पडटा आनी त्या खातीर सरकाराक ते तशे निर्णय घेवचेच पडटा आनी ते साहजिकूच आसा. पूण एक जनरल एक हें म्हणल्यार म्हाका एक सदां प्रश्न पडटा की कॉर्पोरेशन एक कितें आसा. फॉर एग्जाम्पल टुरिजम मिनिस्ट्री आसा, टुरिजम डिपार्टमेंट आहा, प्लस एक गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आहा, प्लस एक गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, एज्युकेशन गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हाजी म्हणजे खरेंच कितें काम इतलें आसा, कितें आसा? ना, एका गरजेचें आसता. म्हणजे जेन्ना PWD जी कामां करूं शकना ती साधन सुविधा विकास महामंडळ सारकें महामंडळ खूब फास्ट जलद गतीन करूं शकता, हेंय सिद्ध जालां. एक स्पेसिफीक अशा कामां खातीर तांची निर्मिती जाता. प्रत्येक हे पुनर्वसना खातीर जाता अशें ना. मागीर तांचो वापर ते करतात, डायरेक्टर करतात, चेअरमन घालतात, तेच करपाक मेळना जाल्यार वायस चेअरमन तरी करता. परंतु काही बाबतींत आतां पर्यटन विकासाचो विशय आयलो, तुमकां समज निधी रेज करपा जाय तर तो डिपार्टमेंटाक मेळना, तर तो कॉर्पोरेशनाक काही लोन्स वगैरे मेळटा, केंद्र सरकारची म्हणा किंवा इन मार्केटांतली. त्यामुळे बॉन्ड्स फ्लोट करप जाले अशा गोष्टी ज्यो आसता जे खात्यांक शक्य जायना. केंद्र सरकारान मध्यंतरी एक प्रस्ताव हाडलेलो की 20 खात्याचेच महामंडळान रुपांतर करा म्हणून. तो अशाच हितूंतल्यान आयिल्लो. म्हणजे ताचे काही आर्थीक फायदे असतात आणि काही कामां ही एका हितून फटक्यान म्हणटा तशी जावं शकता, त्याच्या खातीर आसता. मागीर आमी ताजो उपयोग कसो करता हाजेर आसा. तो सदुपयोगूय करूं येता आणि दुरुपयोगूय. म्हाका एक ल्हानसो ब्रेक घेवपा जाय. तर वील कम बॅक टू दिस टॉपिक ऑफ कॅबिनेट एक्सपान्शन. कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.